कोलवा मुगल वाठारात चल्ल्या हल्लो प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन 3 जाणांक अटक केली। विल्सन कारवालो, रसूल आणि शाहरुख अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां जावन आसात। हल्लो करपी सुमार 15 जाण दुबावित आशिल्ल्याचे कळटा। तांचे आड गुन्यांव नोंद केला। हेर दुबावितांचो पुलीस सोद घेतात। मंगळारा मुंगल वाठारात एका गँगान कोयतो, दाणो आणि तरसादीन 3 तरणाट्यांचेर खुनशी हल्लो केल्लो, तशेंच तांच्या गाडयेचेर फारपेट केल्ली। फातोर्डा पुलिसांनी मुंगूल अटॅक केसी भितर 3 जाणां अटक केल्ली आसा। ही अटक जी आसा ही काल राती उसरा राती केल्ली आसा। हातूंत भितर विल्सन कारवालो, शाहरुख आनीक रसूल हे 3 जाणांक फातोर्डा पुलिसांनी काल उसरा राती अटक केल्ली आसा। हे तिगांयकय मुंगूल अटॅक केसी भितर सहभाग आशिल्लो ह्या कारणा खाला तांकां अटक केल्ली आसा। सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे जो विक्टीम आसा युकेश म्हणटा तो, ताजी आनी विल्सन कारवालो हाची जेलीक भितर झगडी जाल्ली। तातूंत भितर युकेशान ह्या विल्सन कारवालोक बरोच मारिल्लो हें एक कारण आसा हो अटॅक घडोवन हाडपा फाटलें। पूण हाजें मेन कारण जें आसा तें वेगळें आसा। ताजे भितर दोन गँगां मदली आपलो जो वर्चस्व आसा तो सिद्ध करपा खातीर ही झगडी काल जो अटॅक जाल्लो तो मेन ताजे खातीर जाल्लो। आनीकय जे 2 जाण जांची लुकआउट नोटीस जारी केल्ली आसा ते सद्याक फरार आसात। त्याच बरोबर एकूण पुलिसांनी 15 जाणांचेर अननोन पर्सनाचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा। हेही 15 जाण सद्याक फरार आसात। पुलीस हांचो वेगवेगळी टीम पुलिसाची फॉर्म केल्ली आसा आनी ते तांचो शोध घेत आसात। आज तांकां हे 3 जाणांक अटक केल्ली आसा, तांकां रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार व्हरतले आनी सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन हें चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर।